नायकन कट्टे म्हळ्यार एक सनगांव आदुकून येवन बांगळूर अंतू सर MVIT हांग इंजिनियरिंग कोरनु TCS अंतू 5 वर्स काम कोरनु आता कोपाडो म्हळ्यार कंपनीन तू सिनियर सपोर्ट इंजिनियर जावन काम करता अशा अभिमानाच्या अलुमनाय आज आमगेलो आसा. एक वर्क लाईफ बॅलन्स कशी कोरका आणि कामा ओटूची एक हॉबी डेव्हलप केल्यारी कशी हेल्प जाता म्हळ्यार ह्या पुरा विषय आज तगेल जर्नी ओटूची आम्ही ऐकूया. आमगेलोट्टू आजी विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओंत आसा आमगेल अभिमानाचे अलुमनाय रजत पाई N. रजत हांव ह्या कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. थँक्स सहाना. येस तवा सो आता तू करंटली सिनियर सपोर्ट इंजिनियर जावन काम करतास कोपाडोन तू. सो तुगेल एक बेसिकली तुगेल काम कशें आसता म्हणून आमकां सुरवेर सांग. हांव कोपाडोन तू काम करचें सो ते सेल्स फोर्स रिलीज मॅनेजमेंट ऑटोमेट करचें एक प्रोडक्ट हांव कसन करता म्हळ्यार हांव आमगेल कस्टमर्साक एंड टू एंड सपोर्ट दिता. आमगेल टियर्ड सपोर्ट मॉडेल म्हणून L1 L2 L3 तशें कसन एक कॉन्सेप्ट ना. आमकां केस येता आमी एंड टू एंड सॉल्व करता. आमकां बग्गस म्हूण दिसलेली नतलेरी आमकां जाय नतलेरी आमी डेवलपमेंट टीमाक एस्केलेट करताची. सो हांव कस्टमर सपोर्टांत आसा. ओके तुगेलो मुखावेल जर्नी उलोवचे फुडें तुगेलें एक गांव तुगेलें घर आमकां एक सांग तुगेलो एक परिचय. सो हांव नायकन कट्टे म्हूण एक काम तुकून येयल्लो. म्हगेलो आनु रमेश पै, अम्मा रक्षा पै आनी म्हगेल बायल पवित्रा प्रभू तिगेलें नांव. सो हांव न्हू फार्मर, अम्मा हाऊस वायफ आनी ती फूल स्टॅक डेवलपर जावन काम करता आसा. हांव अलॉंग विथ फार्मींग आनी दुसरें काम आसा. सो ही इज एन LIC पॉलिसी करता तो. आनी आमगेलें एक देवस्थान आसा वेंकटरमण देवस्थान तेजे सेक्रेटरी जावन वरी आसा. आनी आमगेलें नंदिनी मिल्क असोसिएशन तेजे आमगेल गांवा ब्रांचाचे तो सेक्रेटरी जावन वरी आसा. ओके आतां तूं आतां तुगेल्या इंजिनियरींग जातरी सो TCSांत एक 5 वर्स काम केलें. सो ताजे एक्सपिरियन्स आनी तशीची एक आतां चढते एक 2-3 वर्स जाली कुठले स्विच करच्याक ट्राय करता ती. सो तूं एक तितले 5 वर्स TCSांत काम केलेलें कसन एक रिजन आसा की. सो हांव TCS सरी स्टार्टींग काम करतरी म्हगेलें फ्रेंड सर्कल लायक डेवलप जालें. थंय म्हाका मस्त मस्त क्लोज फ्रेंड्स मेळ्ळींची. आमगेलें मायंडसेट पुरो मॅच जाता आसलें. हांव मस्त एन्जॉय करता आसलो अलॉंग विथ वर्कींग. म्हाका हांव मस्त एन्जॉय करता आसलो. कडेरी म्हाका ते टॅक्नॉलॉजी वरी मस्त इश्ट आसलें. हांव TCSांत तूं सेल्स फोर्स एडमीन आनी सेल्स फोर्स रिलीज मॅनेजर जावन काम करता आसलो. सो सेल्स फोर्स एज पुरा टॅक्नॉलॉजी पिपलाक कोता आसली तशें इट्स वेरी बिग CRM टूल आनी ताका कोणेंय कॉम्पिटिशन म्हणून. सो आय वॉज इंट्रस्टेड टू लर्नींग मोर सेल्स फोर्स. सो ताका थंय लायक टायम स्पेंड केलो. अलॉंग विथ इट म्हाका थंय दुसरे टूल रिलीज मॅनेजमेंट टूल वरी शिकचेक मेळ्ळे. वन ऑफ इट इज कोपाडो. आनी ते प्रॉडक्ट म्हाका मस्त इश्ट जालें. सो हांव तेजे बागे वरी सुमार स्टडी केलो TCSांत आसले तेन्ना. ताका थोडे टायम घेतले. ओके तू सांगला वरी एक टूल तू किश्ट जाला कोपाडो म्हणून. सो इज दॅट इज द रिजन तू मागीर कंपनी स्विच करून कोपाडो वचचे की हाऊ डीड दॅट हॅपन. म्हाका एक टायम जाल्लें TCSांत तेन्ना म्हाका दिसलें ओके हांव स्विच करता पुरो दुसरे कंपनींत वरी कसन शिकचेक सुमार उरता हांगा मात्र न्हय म्हूण दिसलें. सो हांव स्विच करचें ट्राय केलो. आनी एक रिजन म्हळ्यार म्हगेले फ्रेंड सर्कल वरी थोडे उण जालींचे तांणी वरी दुसरे कंपनी गेलींचे. सो हांव एक पिटी स्विच करचें ट्राय केलें तेन्ना म्हाका रियलायज जालें हांव मार्केटांत थोडे म्हाकशे आसा. हांव डेली अप टू डेट जाता. हांव थोडे कॉम्प्लेसंट जाल्लो TCSांत. कडेरी म्हाका एक कंपनी लेटर ऑफर लेटर आयलें कॉग्निझंट म्हणून. कडेर पेपर गेले तेन्ना म्हाका आनी एक कंपनी वरी जालें IKV म्हणून. सो IKVक हांव आनी कसन एक 4-5 दिवसांनी जॉइन जावपा म्हणून तरी कोपाडोचे वापस मेल आयलो म्हाका. सो आमी गेले आनी तूं ओपनिंग आसा तूं जॉइन जातोय म्हणून. म्हाका प्रॉडक्ट गोत आसलें. सो म्हाका खुशी जालें ओके आय नो द प्रॉडक्ट वाय शुडंट आय जॉइन द कंपनी एंड वाय शुडंट आय हेल्प अदर्स टू रियलायज द पोटेन्शियल ऑफ दीस प्रॉडक्ट म्हणून दिसलें. हांवें म्हणलें कडेन इंटरव्यू जाल्ले सिलेक्ट वरी जाल्लें हांव कडेन थंय जॉइन जालो. तशी तू सांगला वरी तू ते कंपनी स्विच केला तू कोपाडो जॉइन जालो. सो त्यानंतर तुगेलें प्रोग्रेशन कशें जालें थंयचे एक्सपिरियन्स कशें आसा आतां. मस्त लायक आसलें. कसन म्हळ्यार म्हाका प्रॉडक्ट ऑलरेडी कोत्ता आसलें. एज एन एंड यूजर आय हॅव ऑलरेडी यूज द प्रॉडक्ट.
सो कोपाडो जॉइन जाल तरी हांव दुसरे कस्टमर्साक हेल्प करपाक जालें री म्हाका तांगेल कश्ट कसन उरता तांकां कसन गोत्तूर ना ते कोपाडो एम्प्लॉयसीक गोत आसा म्हाका ते पुरो डिफरन्शिएट करच्याक मस्त हेल्प जालें आनी I have empathy. I can feel the pain of my customer and I can resonate with them. म्हाका त्या ट्रेड थोडे आसा ते म्हाका मस्त हेल्प जालें. सो तशी म्हगेले कशें एक परफॉर्मन्स मस्त लायक आसलें कंपनी सो विदीन एन इयर दे प्रमोटेड मी टू सिनियर डेवॉप सपोर्ट इंजिनियर सो थंय बरी म्हगेले परफॉर्मन्स लायक आसलें सो तांणी कसन केलें ओके वी हॅव टीम वी आर स्टार्टिंग अ टीम कॉल्ड एंटरप्राइज सपोर्ट ओके म्हाका तूं त्या टिमाक जॉइन जावका सो त्या टिमार कसन उरता म्हळ्यार आमगेले टॉप लेवल कस्टमर्स उरताचे सिस्को गूगल ह्युमाना सो तांकां पुरो रेस्पॉन्स क्वीक जावन जॉइन क्वीक जावन दिवका तूं म्हणून हांव सांगलो ओके हांव जॉइन जाता म्हणून म्हळ्यार त्या टिमांत वरी गेल्लो सो तेन्ना कसन सांगलीची म्हळ्यार सी मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग इन US टायम झोन तूं थोडे US टायम झोन कवर करूं जातवे सो तशी म्हागेल वर्क शेड्यूल बरी 5 PM to 1 AM म्हूण जालें सो हांव त्या टिमान करंटली काम करता आसा प्रोग्रेशन मस्त लायक आसा आनी तूं लायक परफॉर्मन्स दिले री ताका लायक रेकग्निशन मेळटा आनी तांणी वरी तुका लायक एनकरेज करताची सो त्या एक एडवांटेज सान कंपनी तुरचे कोपाडो इज रिलेटिवली स्मॉल कंपेर्ड टू अदर कंपनीज वी हॅव around 650 employees all over the globe and 90 plus employees in India तितले कंपनी सो रेकग्निशन लायक आसा ओके रजत तू सांगला तुगेला वर्क शेड्यूल एक दिन पर 5 घंटे दुखून रात्री 1 घंटा आसता म्हणून सांगला सो तशी तुगेला आतां वार्डीक जावन एक वर्स जाल्ला तुगेला बायले फुल स्टॅक तूं काम करता म्हणून सांगू तुका सो तेगेल वर्क शेड्यूल मॉर्निंग आसतला जनरल शिफ्ट आसतला सो हाऊ डू यू बॅलन्स युअर फॅमिली टायम तुगेल्या ह्या शेड्युलान तूं म्हाका तितलें कसन कश्ट जावन दिसिल ना ती मस्त सपोर्टीव जावन आसा म्हगेले वर्कतीक शी अंडरस्टँड्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शी रेस्पेक्ट्स इट सो हांव बरी टायम दिता सो म्हाका मॉर्निंग बरी टायम मेळटा तेगेलो टू टायम स्पेंड करता अलॉंग विथ माय अदर हॉबीज आनी इवनिंग बरी आय वील टेक ब्रेक्स आनी डिनर टायमान पुरो आमी पुरो टू डिनर करचे दुसरे टायमान डिनर करचे तशें कशें कॉन्सेप्ट ना सो तेज वरी आमी आमकां मेळूं जाता आनी अगेन वी हॅव विकेंड्स एंड सो वी कॅन स्पेंड आवर टायम टुगेदर इन द विकेंड सो तशी म्हाका कशें कश्ट दिसिल ना आय एम लुजींग आउट ऑन एनीथींग म्हूण कशें दिसिल ना ओके तुगेले आतां मॉर्निंग्स तूं कशी स्पेंड करता आतां 1 घंटा 5 घंटा तुगेली ड्युटी स्टार्ट जाला रे सो फ्रॉम मॉर्निंग टायम टील दॅट टायम तुगेले 5 घंटे ड्युटी ताय सो हाऊ डू यू स्पेंड दॅट टायम म्हगेली फिटनेस बरी एक हॉबी सो आय स्पेंड सम टायम डुईंग एक्सरसाइज रेग्युलरली आनी म्हगेल्या अन्नाक बरी हांव हेल्प करचे ट्राय करता आनी एज अ फार्मर ही तेगेले तोटांत बरी काम करता एक फावटी ताका हेल्प करता आनी म्हगेले कसं नाही पुणी नवे शिकचे ट्राय करता आनी म्हगेले बुक्स पुरो वाचूचे ट्राय करता सो तशी टायम जाता रेग्युलरली म्हगेले टायम ओके तू सांगला तुगेला एज अ हॉबी एक फिटनेस आनी तशीची आनी कसं हॉबी आसता तुगेला सो I love to travel and trek. I also love taking photographs. Usually nature such photographs पुरो म्हाका आवडटा सो त्या म्हगेली मेन हॉबी ओके तुगेल्या हॉबीसा विशयी आमी केलो फोटोज पळोवया आनी आमकां सांग तूं त्या खंय गेल्लें तेन्ना कसं काडलेला म्हणून सांग स्टोरी ताजे मागशीची सो ह्या प्लेसान हांव गुरुदोंगमार लेक म्हणून सिक्किमांत आसा हाजी ऑल्टिट्यूड ऑलमोस्ट 7,800 फीट इंडियन तो हायेस्ट पॉयंटान तुरची लेक टुरिस्टाक एक्सेसिबल जावन आसा तशें लेक ऑक्सिजन लेवल थोडे उण उरता थंय थंय न्ही ते लेक देवका जाल्यार एक 15-20 स्टेप्स आसता तो देंवन वचका 15-20 स्टेप म्हळ्यार मस्त सान स्टेप म्हूण आमकां दिसता मस्त तितले कसन लॉंग जर्नी न्हय आराम 5 मिनटां भितर वचून 5 मिनटां भितर वयर वयत म्हूण दिसता बट वॉट मेक्स इट चॅलेंजींग इज द ऑक्सिजन लेवल अवेलेबिलिटी तो देंवतान कसन दिसना बट वयर येत तरी डिझीनेस फील जाता आसलें म्हाका 2-2 स्टेपाक वरी म्हाका कशें हाय ऑल्टिट्यूड सिकनेस म्हणून सांगताची ते जाता आसलें हांव बसून रेस्ट घेवन वापस वयर येवंक आसलें सो दॅट इज वॉट मेक्स दीस प्लेस चॅलेंजींग बट दीस इज सच एन अमेझींग व्यू एंड इट्स व्हेरी प्रिस्टीन एवरीबडी हॅज टू
see it once in a lifetime तसले प्लेस आहे. ओके. सो हे फोटो एक राजस्थानांतू जैसलमेरांतू पटवा हवेली म्हणून आसा थंय काडलेलो फोटो हे. ओके. हे कितले प्रिसिशन आसा म्हणून सांगले रे कोणे पुणी फर्स्ट पळयले रे दिस इज मशीन मोड म्हणून सांगताचे. बट दिस इज नॉट एट ऑल मशीन मेड. दिस इज 100% ते एक आर्टिस्टले कलाकारी तो हातान तू केलेले तसले कसं नाही वर्क आहे. आणि सँडस्टोन म्हणून एक स्टोन मिळतात त्या जैसलमेरांतू येलो कलर स्टोन ऑलमोस्ट क्ले टाईप उरता गट्टी उरता. सो त्या स्टोनर केलेला आर्ट आहे. हे हम्पी विरूपाक्ष टेम्पल. हम्पी आमपूर लोक तसं कितलं फेमस म्हणून इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट. बट हे फोटो हांव काडलेलो आहे मातंगा हिल्स म्हणून एक हिल्स आसा थंय तुकून काडलेलो आहे. आणि हे फोटो हांव ऑलमोस्ट 4:30 AM त्या टायमार काडलेलो आहे. मातंगा हिल्सांतू सनसेट सनरायज पळोवचे का मस्त लायक जाता. सो यू हॅव टू ट्रेक देर बिफोर सनरायज. आमी 4 AM तशी स्टार्ट केले तेन्ना ऑन द वे म्हाका हे फोटो मेळ्ळे. बट ह्या फोटोकिंत मातंगा हिल्स ट्रेकिंग आनीकूय स्पेशल आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार काळखान तुमकां सन दिसना तुमी आराम वयर वताचे. बट एक पेटी सनरायज जावन केन्ना उजवाड येता तेन्ना तुमी देंवतान तुमकां कळटा पेलतानी येलतानी कितले स्टीप आसा कितले कितले कॉशियस जावन तुमी वयर वचका त्या पुरो कळटा. सो दॅट्स वॉट मेक्स दीस ट्रेक चॅलेंजींग वन. चड कसन सुस्ती जायना बट it's kind of risky. You have to be cautious. Okay. हे सातोडी फॉल्स उत्तर कन्नडांतूरचे. ओके. हे फॉल्स कच्चा रोड आसा. ओके. हे फॉल्स एक्सेसिबल करचेक तुमकां टार रोड नातले सिमेंट रोड ना आनी चड टुरिस्ट हांगा येनाचे. सो हे फॉल्साक वतरी आमकां काडेमे मेळ्ळे. ओके. आमकां कितले भंय जाल्ले म्हळ्यार आमगेले मागशी मुखारी कोणें नाशिल्लें. आमगेले कारण तो आमी 4 जण आशिल्लींचे तितलेचे. सो ते काडेमे रोडा मध्य राबून आमकां एक 2 मिनट स्टेर करता आशिल्ले. आमकां तेन्ना फूल भंय जालें. स्टेर करून कडेर ते ऑटोमॅटिकली तेगेले रुटांत गेले आनी रान्ना गेले. तेन्ना आमी कंटिन्यू करून आमी हे फॉल्स एक्सेसिबल केले. ओके. आमी हे WKC ऑर्गनायज केले ट्रेकांत आमी गेले शिशिलांत. शिशिला एक फॉल्स आसा थंय गेले. हाजी मेमरी सांगची जाल्यार आमी गेल्ले ग्रूप दॅट्स वॉट मेक्स दीस ट्रेक एन अमेझींग ट्रेक. कित्याक म्हळ्यार ते ग्रूप मस्त एन्थुजियास्टीक आशिल्ले मस्त एनर्जेटीक आशिल्ले आनी दे आर व्हेरी कोऑपरेटीव एज वेल. सो आमी शिशिला वतरी आमगेले प्लॅन एक आशिल्लो आमी एक गुड्ड चोडका एक ट्रेक करता म्हणून. बट लास्ट मोमेंटरी आमगेले ते प्लॅन चेंज जावन वी हॅव डिसायडेड लेट्स गो टू द फॉल्स. ओके. 7-8 मेंबर आसतना तुमकां डिसिशन घेवची भारी कशें जाता. बट 30 मेंबर्स पुरो लोक अग्री करून आनी सेम लेवल ऑफ एनर्जी आमी त्या प्लेसार गेल्ले. दॅट्स वॉट मेक्स दीस ग्रूप स्पेशल वन. ओके. ऑल 30 people agreeing to the same decision with the same energy. So तशी. ओके. तू आता ह्या पुऱ्या तुगेले हॉबीसा विशयी सांगल्या ट्रेक तू मस्त करता म्हणला. सो आता कोणी एक ट्रेक इंथुजियास्ट मस्ट गो म्हणल्यार ट्रेक तुगेले काकांचे. हांव लेकिलो इंडियन तो नॉर्थ इंडियन तो चादर ट्रेक म्हणून एक प्लेस आसा. ते कशें म्हळ्यार लेका वयरी फूल फ्रोजन आसा तेजे वयरी ट्रेक करता म्हणून सांगताची मस्त ब्युटिफूल म्हणून आसा. हांव थंय वचका म्हूण लेखला एक पेटी पुणी. आनी एक स्पिटी व्हॅली म्हणून आसा थंय वरी वचका म्हूण लेखला. वी हॅव टू गो देर. ओके. सो ह्या पुऱ्या तुगेल्या जर्नींतू तुका लायक एक कोणाक तू एक सांगचे जाल्यार तुका इन्स्पायर केल्लेला की तांगेल कसं की एक सजेशन तुका तुगेल्या लायफान तू मस्त एक इफेक्ट केल्लेला. सो खंयचे एक पर्सन विशयी सांगचेला त्या कोण. हांव प्रायमरीन तू शिकता रे म्हगेले हांव मॅथ्सांत आनी सायन्सांत आय वॉज गूड एट मॅथ्स एंड सायन्स. म्हाका मॅथ्स शिकोवचे टिचरीन शी रेकग्नायज्ड मी. ओके. तूं मुखार सायन्स घे वयता आनी सायन्स घेतरी पुरा इंग्लिशार उरता. सो
तूं हायस्कुला वतरी इंग्लीश मिडियमान जॉइन जाले रे तुका मस्त हेल्प जाता ट्राय करी म्हणून परतय म्हाका मस्त सांगली आनी इन्स्पायर केले आनी हांव वरी आनाले उरलेले हांवें वरी ओके म्हणलो कडेन आमी इवन हायस्कूल हांव इंग्लीश मिडियमान जॉइन जाले तरी तिगेल पूत वरी थंयची वजीत आसलो ही वॉज 1 year सिनियर टू मी हांव ती तागेले बूक म्हाका दिता आसली तूं रेफर कर हागेले बूक आनी हागेले डावट कसो नासले तागेले निमगी म्हणून सो त्या जर्नीन वरी ती म्हाका मस्त हेल्प केल्ली म्हाका मस्त कसो एडवांटेज जावन फील जालें तें हांव once I step into PUC I realized the difference between an English medium student and Kannada medium student. Initial 6 to 7 months Kannada medium students मस्त कष्ट जाता रिकॉग्नाइज करचे खंयचे टॉपिक तरी ग्रास्प करचे पुरा कित्याक म्हळ्यार तांणी इंग्लीश एक सब्जेक्ट वचूचे हायस्कुलान तांणी आनी पुरा कन्नडान तूं उरता ऑब्वियसली ते एक थोडे डिसएडवांटेज जावन तांकां फील जाता म्हाका तेन्ना रियलायज जालें त्या डिसिशन कितलें लायक आसलें म्हणून सो सुशीला म्हणून त्या टिचरान नाव हाव टू कॉल आउट हर नेम डेफिनेटली सो आमकां तसलें सजेशन दिवन एक सान सजेशन आसल्यार ताजे वेरी तूं काम कोर न्हू मागीर तांगेले सपोर्ट दॅट इज रियली इम्पॉर्टंट तसले स्टेजान तूं सो तशीची तूं आतां सांगलें WKC ट्रॅका विशीं सो WKC जर्नी विशीं सांगची जाल्यार तूं कसो तुगेले एक मेमोरीसान तशें सांगू इश्ट I am forever indebted to WKC हांव कितलें सांगल्यार उण जाता कितें म्हळ्यार एज अ स्टुडंट फ्रॉम अ रुरल एरिया बेंगळुरा वचून वचूचें आनी तांगेलो टू मिंगल जावचें पुरा थोडे कश्ट जाता कितले म्हळ्यार थोडे डिफरन्स उरता सिटी स्टुडंट्साक आनी रुरल स्टुडंट्साक आमकां ते थोडे इन्फिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उरता जस्ट जज पसून ते इन्फिरियोरिटी कॉम्प्लेक्स म्हणून उरता WKC म्हाका जावकाचे कॉन्फिडन्स दिवचेक मस्त हेल्प केले आनी तांगेले रेग्युलर कावन्सिलींग आसो ईच एंड एवरी सेमिस्टर जाले नंतर कॅम्प आसो आमी एवरी सेमिस्टर आमी इम्प्रूव जाता गेलींची सो that's what makes WKC very different compared to any other organization who provides the scholarship. They give the money and then they forget about it. Okay. WKC तशें न्ही WKC फॉलोअप करता तूं कशी करतास कसो न्ही हेल्प जाय सो म्हाका ताकाची हांव सांगलो आय एम फॉर एवर इंडेप्टेड टू WKC म्हणून वर्ड्सान सांगचे जायना कितले हेल्प केला तांणी म्हणून Okay, when we are really अभिमान आसा आमगेले प्रत्येक स्कॉलरारी आनी वी आर ऑल्सो हॅप्पी आमगेल्या चेडवाला एक सक्सेस पळोवन की तांणी मुखार वता अशें लायफान तो पळोवन की तशीची रजत आतां तुमगेल्या जुनियर सांग की ह्या पळयता अशें फ्युचर इंजिनियर सांग जशें पुरो एक कामां वतना एक खंयची मायंडसेटार वचका आनी कशें थंय आसका म्हूण सांगून कसो मेसेज दिवचा पावता तूं तुमकां कामां वतरी तुमकां एक टेक्नॉलॉजी असायन करताची ना कसं काम करचें दिताची कसं इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तुमी त्या कामा वयर कितले डेडिकेशन दिताची आनी डेली तुमी कशी इम्प्रूव जाताची तें व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन उरता हांव फुडें सांगिल्लें म्हूण की TCSन तो थोडे कॉम्प्लेसेंट जाले म्हणून स्विच करतना म्हाका थोडे कश्ट जाले त्या रिजनाकाची बट तुमी डेली स्टडी करता आसल्यार डेली इम्प्रूव जाता आसल्यार तुमकां ते भंय उरना कशें जाता सो हांव मार्केटान तूं कशें सर्वायव जावचें त्या कसो भंय उरना तुमकां यू वील फील व्हेरी कॉन्फिडंट एंड तुमी एन्जॉय करताची काम करचे वरी एन्जॉय करताची ओके म्हाका कसो न्ही गोत आसल्यार ताजे वयर काम करचें कशें म्हाका कसो न्ही गोत नासल्यार ताजे वयर काम करचें मस्त डिफरन्स उरता तकाची डेडिकेशन एंड कंटिन्युअस लर्निंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन युअर करियर ओके आनी एक इम्पॉर्टंट मॅटर कसं सांगता म्हळ्यार केन्ना बर्न आउट जावं नाकाची ओके डेली 16 hours 17 hours वर्क करचें इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स व्हेरी डेंजरस एज वेल ओके इट्स तुमी एक करियर म्हणटा ना इट्स नॉट अ स्प्रिंट इट्स अ मॅरेथॉन तुमगे लायफाचे एक
सुमार टाइम तुम्ही करियरान तूं स्पेंड करते. सो यू हॅव टू एन्जॉय वॉट यू आर डुईंग. along with it you have to develop your own hobbies as well, so that you get refreshed from what you are doing, as what you are perceiving. So अनेक विषय कसन म्हळ्यार you have to develop the nature of helping others. You have to develop the nature of donating some part of your salary to any organization कोण दुसऱ्याक हेल्प करता. त्या पुरा तुमकां लायफांत मस्त हेल्प करता मुखारी. ओके, दॅट इज अ रियली अ नायस मेसेज रजत. सो आतां तुगेला फ्युचर ओके शॉर्ट टर्म और लॉंग टर्म गोल कसो आसा? हांव आतां एंड कस्टमराक तांगेले एक स्पेसिफीक प्रॉब्लमाक हेल्प करता आसा. हे म्हाका हें वर्क जाताना कितें वर्क जाताना हांव कडेन पळयता, हांव रूट कॉज दिता तांकां आनी शॉर्ट टर्म सोल्युशन दिता. ओके हाशी वर्क केलेली हें इश्यू येना म्हणून सांगता. बट हांव कसो ऑब्जर्व केला म्हळ्यार तांगेल प्रोसेस समा उरना एक एक कंपनी. आनी द वे दे वर्क इज नॉट गुड. द वे दे आर यूजिंग द टूल इज नॉट द रायट वे इट इज इंटेंडेड टू बी. ओके, हांव प्रोफेशनल सर्विसाक गेलेरी नातले इम्प्लिमेंटेशन टिमाक गेलेरी हांव ते चुकोव वयता. हांव तांकां एक प्रोसेस डिफायन करची रायट उरता म्हाका. तुमी अशी प्रोसेस फॉलो करतात अशी हें रॉंग, तुमी अशी फॉलो करायची अशी. दीस इज द रायट वे टू वर्क ऑन अ टूल अशी सांगता. दॅट वील बी मोर इम्पॅक्टफूल. सो हांव नेक्स्ट ताकोच का म्हणून डिसायड केला. ओके, ग्रेट. रजत तूं आतां तुगेल्या जर्नी सांगला. सो तुगेल्या फॅमिली लायफान जो की तुगेल्या जॉबान जो एज अ हॉबी एज अ ट्रेक और अ फोटोग्राफी जो अशीची मुखारी तुका आनी कितें सक्सेस माडो तूं मना लकील पुरा जावो म्हूण सांगून हांव विशेष सांगता. सो तशीची ह्या कार्यक्रमाक येवन तुगेली जर्नी शेअर केल्ल्याक तुका हांव धन्यवाद सांगता. थँक्स. आमगेले हे कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद.